सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिल्वा पिंटो आनी फामिलीच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता आर्थूर आनी रुफिना फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता फ्रांसिस्को नूनीस आनी फामील आनी एल्वीस मिलेना मेंडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा निकोलस बार्बोजा, फोंडवे जेरोन मेंडीस, दाबोली कॅजिटन डिकॉस्टा, एलिगांजा ऑल्वे रॉड्रिगीस, आल्तो दाबोली मारिया डिसुजा, बिहाइंड NSD रोजी आल्वारिस, रेजिना मुंदी एलेक्स फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली आग्नेलो फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सायबीणमायची भेट तांकां आपुरबायेची मोगाची जावंक आनी तांचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमी राखणें दूत हांचें स्मरण करता. आमकां जण एकल्याक राखणो बोडवो आसा. देवा कारगां दिवया, दिन वाचुया आनी आमी ह्या राखण्या बोडव्याचें आसणें देवाचें आसणें कशें घेवंक आमकां सगल्यांक ही सुरक्षा फावो कर म्हूण मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण जखमी जाल्लीं आसात, मरणाचे तोडीर आसात तांचेय पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन कोश्ट त्रास सोंसतात आनीक बो करून जीं कोण हे पृथ्वेची आनी ह्या संवसाराची राखण करूंक सोदतात आनी तांकांच एके भाशेन खत्र्यान घातलेलीं आसात तांचेय पासत आयचे मिसाचे भेटीन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. राखणें देवदूत ओ राखणो बोडवो आमकां जण एकल्याक देवान एक दिल्लो आसा आनी हो राखणो बोडवो आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक राखता, सांबाळटा आनी आमकां प्रेरणा दिता. देवाच्यो वस्तू आमचे मुखार दवरता. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी आमी ह्या राखण्या दुतांचें आयकूंक ना वो तांचे कडेन आमी बेपरवा केल्या वो तांचे लागीं आमी आमच्या जिविताचो संपर्क सादूंक ना. असलें आमचें चुकीचें आनी राखण्या बोडव्यांक आमी दुखयल्ल्याचें देवाक लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सत्पुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मेळ्ळी. सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका, कसली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचें सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो तालो आयकुशी जाल्यार आनी हांव सांगतां तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितीतांच्या, पेरिझंदाच्या, कानानकारांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. सगळीं म्हणुया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव व्हडट्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावलेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मर्णादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो, ताच्या पाकां काल तुका आसरो दितलो. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तीचो ओ दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भूंय आसचो ना. कालकांत वित्तले पिडेक ओ दोनपाचो नाच करत्या ओलिश्टाक तूं भियोचो न्हय. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना, तुजे तंबू सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी, तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या ताच्या दोलबारांनो, ताची कुशी पाळतल्यांनो, ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गाराज्यान सगळ्यांहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराज्यान तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराज्यान सगळ्यांहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याचीय लेगून बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोड थांबनासतना पळयोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. भाव भयणीनो, केदें व्हडलें भाग आमचें. खुद देवाचें आसणें आमचे सवें, आमचे बराबर सगल्या वेळार दिसाच्या दिसाक खिणाच्या खिणा आसा. केदें व्हडलें भाग न्हू हें भाग न्हू आमचें. केन्ना चिंतलां काय आमी हें आमचें भाग म्हूण. आयज फेस्त आसा राखण्या दुतांचें, देखून आमी तांचो घडये उगडास करता. पूण दिसाच्या दिसाक जेन्ना आमी भायर सरता, भितर सरता, खत्र्यान पडटा, खुशाल आसता, दुखी जाता, म्हजो राखणो बुडवो देवान दिलोलो म्हजे बराबर आसा म्हाका राखूंक. हें उगडास उत्ता. उगडास उत्ता तांकां आनी एक पावटी सुभागी तुमी. उगडास उरना तीं सुभागी, कित्याक ही राखण तुमकांय आसा, उगडास उरना तेंकांय. पूण जरी तर ताचो आमी उगडास केलो जाल्यार आमकां भाग. आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, खुद देव सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक. हें उतर राखूंक. आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक. हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. हो आंज बुडवो, राखणो बुडवो. दोन वस्तू, एक राखण आनी दुसरें जें कितें देवान बासायल्लें आसा, देवान तुजे पासत कितें दवरलेलें आसा तें तुका फावो जावचे पासत तो तुजे बराबर आसा. तुवें आनी हांवें कितें करपाक जाय तेंय देवान सांगलां. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय आयक. हें पॉजिटीव, हें करपाकूच जाय. दुसरें आहा तें करना जावपाक सांगता. ताचेर कॉल्प नाका, कित्याक कसली चूक तो तुका बक्षिचो ना. आनी हें कित्याक करूं नये तेंय सांगता. हो आंज बुडवो, हो राखणो बुडवो जो तुका दिल्लो आसा ताचें सवें म्हजें नांव आसा. खुद देव सांगता ताचें सवें म्हजें नांव आसा. आनी ताचें सवें जरी तर देवाचें नांव आसा जाल्यार कितें करपाक जाय. देवान आमकां केलां आमचें जिवीत राखूंक, जाल्यार चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगलें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले, तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. भाव भयणीनो, एक एक पावटी आमकां घडये हें खबर पासून ना. आनी आमकां खबर नासतना पासून आमचे बराबर आमचो राखणो दूत आसा. फाटीं रामा काणकोणकार हाका बरोच मार पडलो. सगल्यांनी पळयलो व्हिडियोचेर, CCTV कॅमेराची जी फुटेज मेळ्ळी, कशे भाशेन ताका मारला, कितल्या जाणांनी ताका मारला. आनी तो आजून वाचलो. जायते जाणांचे प्रश्न. थोड्यांनी म्हणलें जरी तर हांव आसलो ते सुवातेर हांव जाल्यार मरपाचो रे, हांव साल्वार जावपाचो न्हू. जायते जाणांनी म्हणलें, हांवें पासून म्हणलें रामा काणकोणकाराक जशे भाशेन मार घातला त्या गुंडांनी ते भाशेन हांव जाल्यार वाचपाचो न्हू. तूं कसो वाचलो? आयच्या दिसाक जरी तर ह्या राखण्या दुताची आमी उगडास केलो जाल्यार मानून घेवंक जाता रामा काणकोणकाराक ताच्या राखण्या दुतांनी राखलो, ना जाल्यार मरपाचो. कश्टवता वय आजून पासून, पूण तरी आसतना राखणे दूत बराबर आसात, वाचलो, सुरक्षा दिली. आतां दुसरो भाग उरला. देवाक जाय तुवें तो पावपाक, ओ देवाक जाय ज्यो वस्तू ताणें केल्ल्यो त्यो करपाक. आमकांय जण एकल्याक हे भाशेन जाय ते खीण आसतले. थोडे खीणगडे आमकां खबर ना आमकां हे भाशेन जाला म्हूण, हांव मरपाचो, हांव काबार जावपाचो. थोडी पावटी आमच्या दोळ्या मुखार मरण येवन गेलां. आनी असल्या वेळार आमी हे राखणे बोडवे आमचे बराबर आसा हें आसणें भोगूंक आमकां कडेन भाग मेळना. देवाक आर्गां दी तुका जरी तर हें भाग मेळना जाल्यार. बाब भयणीनो, आयज महात्मा गांधीचोय जल्माचो आमी उगडास करता, फादर ऑफ द नेशन. आनीक महात्मा गांधीच्या जल्माच्या दिसाक आनी ताच्या जिविता वयर थोडीशीं चित्रांय चलचित्रांय बीन आयिल्लीं आसा, जंय बरो दूत जो आसा तो आमकां सगल्या वेळार सुचयता कितें करपाचें कितें ना करपाचें. खडो ना ते पासून तें करून दाखयता. आमचेर जरी तर खतरो आयिल्लो आसा आयज, शुभ वर्तमानान जेजू खेरीत भाशेन भुरग्यां सवें ताचें हाजीरपण आपल्या शिसांक सांगता.
आनी प्रश्न हो सगल्याहून स्वर्गराज्यान कोण व्हड जाल्यार ल्हान चुपुल्ल्या भुरग्याक काडून जेजून सांगलें ह्या भुरग्या भाशेन तुमी जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यान कोण भितर सरचींच ना. म्हणल्यार व्हड जावपाक तुमकां मेळचेंच ना. व्हड जावपाक जाय जाल्यार ल्हान भुरग्या भाशेन. आनी ल्हान भुरग्या भाशेन कित्याक हें ल्हान भुरगें व्हडलें टॅलंटेड म्हूण न्हू, ताका सगळें कळटा म्हूण न्हू, पूण ताका कळना देखून. आनी ताका कळना तेच्यान जायना तेन्ना देवाचें आसणें ताचे बराबर आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता सगल्या वेळार तांचे दूत बापाक रूप पळोवनूच आसात, बापाचें मुखामळ पळोवनूच आसात. म्हणटूच हे राखणे बोडवे आमकां जण एकल्याक दिल्ले आसा. राखणो आयज आमकां राखणदाराची कित्याक गरज आहा हेंय उतर आमी आयकलां ह्या दिसांनी. राखणदार रामा काणकोणकराक मारला तेन्ना गोंयचो राखणदार तूं, हीं उतरां ताच्या कानार सादयल्लीं त्या गुंडांनी. गोंयचो राखणदार तूं. आयज कोणाक राखणेची गरज आसा? दुबाविरेत आमकां जण एकल्याक पयले सुवातेर इंडिविज्युअल आमकां राखणदाराची गरज आसा. आनी देवान तो आमकां दिला. आनी देवान जरी तर आमकां राखणदार दिला जाल्यार आमचे भोंवतणी आनी कोणाक राखणेची गरज आसा. घडये आमच्या घरांत जीं मनशां आसात तांकां आयज राखणेची गरज आसा. घडये आयज ल्हान ल्हान भुरगीं आसात तांचें जिवीत एके भशेन खत्र्यान पडलेलें आसा. असले दुस्मान जायते जाण उपरासल्यात जांची नदर वायट, जांची इंतेसांवां खूब पातकाचीं. आनी ह्या पासत आमच्या भुरग्यांचें घडये आयज जिवीत खत्र्यांत आसाच. सगळे वेळार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचें चिंतता. आयज तरणाट्यांचें जिवीत घडये खत्र्यान आसा. तरणाट्यांक आयज वेगवेगळे तरेन वायटाक वापरतात. भोव करून जे कोण पदवी आसलेले आसात आनी आपणाक पदवी सांबाळपाक जाय, आमचो सरकार आसा वो जे कोण कॉर्पोरेट्स आसात आपणाचो फायदो करून घेवपाक जाय, आयज तरणाट्यांक वापरतात. भाव भयणीनो, असल्या वेळार ह्या तरणाट्यांक हे सुरक्षाची गरज आसा. आमच्यान दिवपाक जाता काय? हे राखणे बोडवे आमच्यान तांकां जावपाक जाता काय? आयज भुरग्यांक आनी तरणाट्यांकूच न्हू, वाडलेल्यांकूय आयज जायतीं जाणां आसात वेगवेगळे तरेन अडचणीक सांपडलेलीं आसात. थोड्यांच्यो केसी चलतात, थोडीं जाणां आपणाचें भाट सांबाळपाक भोंवता, कोण आपलें घर सांबाळपाक भोंवता. पूण जे कोण तांच्याहून सुबेज पदवेन आसात, इन्फ्लुएन्शियल आसात, ते आपूण तांचें खावूंक भोंवतात. असल्या वेळार हीच सुरक्षा हीं मनशां देगेक पडलेलीं, अचूक, ल्हान, दुर्बळ तीं मागतात. तांकांय आयज असल्या राखण्या दुतांची गरज आसा जे येवन तांकां हे तांचे जावं केसींनी वो जावं ही झगडीं केस्तांवां जातात तातूंत नीत दिवपा सारके राखणे बोडवे जावपाक. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां घडये वेगवेगळे तरेन जबाबदारी घेवन आसात. व्हडल्यो जबाबदारी, पदवेच्यो वो जबाबदारेच्यो जुट्ट्यो आमचे लागीं आसात. तेन्ना जांकां कोणाक गरज आसा तांकां राखणें दूत जावपाक हो एक सोयेग. भोव करून जेन्ना तुका ही पदवी दिल्या, जशें ह्या राखण्या बोडव्यांक देवान आपली पदवी दिल्ली, ताचें सवें म्हजें नांव आसा, देवाची पदवी बराबर आसा. देखूनच त्या आंज बोडव्याच्यान आमचो राखणो बोडवो जावपाक जाता. आयज आमकांय जण एकल्याक हे भाशेन जरी तर वेगवेगळे तरेन पदवी दिल्ली आसा, ती आमची खुद्द न्हू, आमी ती विकती घेतलेली न्हू, कोणें आमकां दान दिल्ली न्हू, पूण देवाची पदवी ती. आनी ह्या पासत ह्यो वेगवेगळ्यो पदव्यो आनी जुट्ट्यो ज्यो आमकां आयज समाजान दिल्ल्यो आसात तातूंतल्यान आमच्यान राखणे बोडवे जावपाक जाता. लोकांचे जातात गाय. आयज जांच्या हातान आसा ते जातात गाय. आयज आमकां दिश्टी पडटा ते देवाचे दूत जावचे बदलेक ते देंवचाराचे दूत जातात. आनी जें कितें राखपाक जाय ताचें आनीक निसंटन करतात. आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमी ताचेर नियाळ करीत जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता हें गोंयचें दायज आमचें जें आसा, आमचें पर्यावरणाचें दायज आसा, आमची सोबिताय आसा आनी आमचें माणकुल्लें गोंय देवान सोबीत तरेन रचलेलें आनी नेटयल्लें आसा. तें राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय. पदवी दिल्ली आसा तेच आयज निसंटन करतात. हें आमकां दिश्टी पडटा. जे कायदे आसात ते आयज तोडून मोडून उडयल्ले आसात. सुरक्षा जी आमकां आसली कायद्याची,
देवान एक कायदे जे आसा ते आमकां असलेच राखणे बडवे कशे दिल्यात जाल्यार आयज तेच तोडून मोडून उडयल्ले आसात सुरक्षा पिड्ड्यार. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आयज आमी कितें करपाक गरज? आयज नव्यान आमी उगडास करपाक गरज. आमकांच जाण एकल्याक की वय देवाचें आसणें म्हजे सवें सगल्या वेळार आसा आनी ताका देवान राखणो बडवो म्हूण म्हाका दिला. दिसती पडना घडये, हांगारात घालून भोंवपाक जायना, उलोवपाकूय बराबर मेळना, पूण ताचे लागीं संपर्क साद, ताचे लागीं कम्युनिकेट कर. कशे भाशेन? मागण्यांतल्यान. एकांत तुजो वेळ तुज्या राखण्या बडव्या बरोबर दिसाच्या दिसाक सारूंक गरज. एक ल्हानशें मागणें, प्रेयर ऑफ गार्डियन एंजल. आमकां जायत्या जाणांक धाकटीं आसतना शिकयल्लें, जायत्या जाणांक संवय आसा तें सकाळीं उठल्या उपरांत म्हणपाक, रातची न्हिदूंक वता तेन्ना म्हणपाक. संपर्क साद ह्या गार्डियन एंजला लागीं. आनी जशें आयच्या पयल्या वाचपान सांगलां, आयक ताचें, कान दिवन ताचें चोत्रायेन आयक. बेश्टेंच आयक न्हू, कांतार आयकल्ल्या भाशेन न्हू, पूण चोत्रायेन आयक तो कितें सांगता आनी हांव कितें करता. तेन्ना हो संपर्क तुज्या आनी तुज्या राखण्या दुता मदें जाता. आनी तुज्या आनी तुज्या राखण्या दुता मदें जरी तर हो संपर्क जाला जाल्यार तुजो संपर्क देवा लागीं जालो. सुरक्षा आपल्या आपूण मेळटली. जशी भासावणी केल्ली आसा, हांव सांगता तें तुवें जरी तर आयकलें आनी हांव सांगता तें तुवें करीत जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले. तुजेर जे कोण विरोधी उठ्ठात ते म्हजे विरोधी जातले. आनी देव केन्नाच पिड्ड्यार जायना. गॉड कॅनॉट बी डिफिटेड. म्हणटच देवाक जरी तर बराबर आमी घेतलो, ताचें आयकलें आनी हें भाग आमकां मेळ्ळें जाल्यार हार केन्ना पडची ना, सदांच जैतिवंत जातले. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमच्या हिंदू भावा भयणां पासत आमी मागुया. विजयादशमी वो दसरा ही आयज ती आपली परब मनयतात. विक्ट्री ऑफ गूड ओवर इवल, बऱ्याचें जैत वायटाचेर, नितीचें जैत अनितीचेर, उजवाडाचें जैत काळोखाचेर. ही समरमणी आनी ही समरमणी तांकां तशेंच आमकांय सगल्यांक एक खरी समरमणी जावंक आनी सगल्या वायटाचेर, सगळे अनितीचेर, सगल्या काळोखाचेर आमकां जैत मेळूंक जेजू संवसाराचो उजवाड. तर ह्याच जेजूक आमचो संवसाराचो उजवाड, आमच्या जिविताचो उजवाड करून आनी ह्या आंज बडवे राखणे बडव्यांचो उजवाड आनी सुरक्षा आमच्या जिवितान घेवन हे भेटेन आमचेंच अर्पण देवाक करुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो तुका भेटो. दाख वाल्यान दिला मनशाच्या वावरांतलो आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वाखाणणेच्या बलिदानान वांटो घेवंक
आमचे राखणें दूत आमचीं काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गार थांबनासतना तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारान तुजे वाखाणणेचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व तायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे मोहिमेन संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांचे सांगाता तुका परनिपाट करून आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीं तुकाच सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताकाच सोय सर्गीं तुकाच सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओह तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. पयलो गुट आमी जातले. सोमया तुजे मरण आमी परगटा तुजे पुणोची परपण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी वोत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेरे आमचे गोंवळी बापा. सिमिया आमच्या दारी गोंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवाय मरिद्याची मै सांगाती भाग्योन झुजे जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सर काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखात आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. तांकां म्हजें नांव आसा, राखणे बोडवे ते आमचे. आमकां जण एकल्याक देवाची सुरक्षा दिवंक आनी त्याच बरोबर देवान जे आमचे पासत तयार केल्लें आसा थंय आमकां पावूंक हे राखणे बोडवे दिसाच्या दिसाक खिणाच्या खिणां आमचे बरोबर आसा. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी ह्याच आमच्या राखण्या दुतां बरोबर जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया T12 पेज नंबर 53 T12. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Bolilan din mas
आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया आर्गां दिवया. आमच्या जण एकल्याच्या राखण्या दुता लागीं आमचो संपर्क ह्या वेळार आमी करुया. आयज जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचेय पासत मागुया. आंजेला रालिमा सेर्रांव, प्रिया पेरेरा हांचे पासत आमी मागुया. आनी हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता म्हज्या देवा. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, देवदुतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिल्याय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोसभरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणान जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे स्वर्गीचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतीन हें जिवीत चल्ल्या उपरांत तांचे सांगाता तुजें मुखामोळ रूप रूप बगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F23 पेज नंबर 96. F23. Krista shantin wotsuya. Wotsuya, wotsuya, Krista shantin wotsuya. Wotsuya, Krista shantin wotsuya. Waikotolyang wotsuya. Usmanak veil maruya. Jesus Shantin Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya, 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 Krista Shantin Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya.